इतले लोक आहात थिंगा एक थोडेशे मनशां मुखार काडला सिनियर सिटीजन म्हणून बॅड पब्लिसिटी आमकां दिवपाक. पूण तांकां एक सांगपाक सोदता जितले तुम्ही म्हाका शिवाय दितले जितले बॅड पब्लिसिटी दितले तितली माझी गोडसाण वाडटा आनी माझी उर्बा वाडटा. हांव तांकां सांगपाक सोदता आनीकूय करा. म्हाका हांव आनी घट जातलो आनी आनी कामां करपाक म्हाका स्फूर्ती येतली. करा न्ही ऑपोजिशन आनी जाय तितले. सिनियर सिटीजना खातीर एक स्पेशल थिंगा व्यवस्था केल्ली आसा. ई लायब्ररी रेग्युलर लायब्ररी बरे बसून तांकां रेस्ट घेवपा खातीर ती फॅसिलिटी केल्ली आहा. जातकच ते वाव वाव म्हणटले. पूण आतां 3 म्हयन्या भितर तें कंप्लीट जाता. तांकां तरी ऑब्जेक्शन आशिल्ले. गेले 1-1.5 वर्स काम चालू आहा. 90% काम जाल्लें आसा. 10% उरलेलें आसा. आतां म्हणटा कॉन्क्रिटायज केला म्हणजे पॉलिटिकल म्हणून दाखयता. आनी थोडे आमचे जे आसा ते देवाचे खबरो सांगपा सुवातेर जशें आमी प्रिचींग म्हणटा ते सगळे पॉलिटिकल प्रिचींग करता. सगळ्यांक खबर आहा नांव काडपाक गरज ना. आनी ते हे मनशां बडकयन ते सिनियर सिटीजन मुखार काडला. पूण हांव हे सिनियर सिटीजनाक स्पश्टीकरण दिवपाक सोदता. बऱ्यांतली बरी फॅसिलिटी तेंचेच खातीर हांवें केल्ली आसा. दुसरी तांकां फॅसिलिटी केल्ली आसा ओपन जीम आनी क्लोज जीम. ओपन एअर जीम जे आसा थोडे आयटम जाणटेल्यांक सुद्दां करपा जाता. म्हणजे मसाला मातशें टेन्शन आसपा जाय. बोलाकी बरी उरतली जाल्यार व्यायाम करता तेन्ना अशें एक पॅडलिंग करपाक मेळटा. मॉडर्न इक्विपमेंट सगळे आमी हाडलेले आसा. 3 मातशे पासेस काडा. मेचे आदीं हेजें उद्घाटन जातलें थिंगा.